नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. अंदूचो इफ्फी एसेसिबल आसतलो. इफ्फीत स्वयं हे एसेसिबल पार्टनर. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचो दिल्लींत इफ्फीचो कर्टन रेजर. अंदू सावन इफ्फी येस्त्यांक सुरवात जाता. थंय संगीत, नाच, खाण, जेवण आनी हेर कलांचे कलाकार मानेस्तांची चर्चासत्रां आसतलीं. ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर फिलिप नॉयसांत सत्यजीत राय जीवन गौरव पुरस्कार. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. As I was mentioning, this is a very important year, and our festival director was of the opinion that our festival has always been having great films, but the festival element in our film festival was lacking. And that's why he actually asked us to and led us to create something called as IFFIesta, which is IFFI Fiesta, which is IFFI's festival and the what you can call it as a moment where all of us can celebrate after coming out of a very intense cine-going experience from an auditorium. And that's how this year we have created this interactive entertainment zone outside a cinema hall near Kala Academy in Goa. जाल्यार हे वर्सा ऑस्ट्रेलियाचो फामाद फिल्म मेकर फिलिप नॉयसाक सत्यजीत रे लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड जाहीर जाला. नॉयसान संवसारीक चित्रपट मळार दिल्ल्या योगदानाक लागून हो पुरस्कार ताका फावो जाला. The Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for the excellence in cinema has been decided to be given to Mr. Philip Noyes, who's a celebrated Australian director. He has made mainstream films from 1977 and has had the privilege of working with top actors and across the world like Harrison Ford, Angelina Jolie, and many of those. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आनी एकल्याक अटक केल्या. जायत्या जाणांक सुमार 1.21 कोटीची टोपी घालपल्या प्रकरणात मुखेल दुबावीत श्रुती प्रभू गांवकार म्हणटा ताका फोंडे पुलिसां कडच्यान लुकआउट नोटीस धाडून अटक केल्या. ते परवरचे मजगती दिपश्रीक 5 दिसांचो रिमांड वाडयलो. जॉब स्कॅमा भितर फोंड्या जी लुकआउट नोटीस काडलेली तो टिचर योगेश हिनाय कुंकळकार आणि जे जॉब दिता म्हणून पयशे घेतलेले आनी हेच्या विरुद्ध संगम बांदोडकर हांणी कंप्लेंट केल्ली की ताची चलयेक जॉब दिता म्हणून 12.5 लाख रुपया मागलेले म्हणून आनी जवळ जवळ 1.25 lakhs हाचे सगळे जॉबाचे स्कॅम. त्या स्कॅमा भितर योगेश हेका अटक केल्ली आनी तेजे उपरांत हेणे जे कोणाक बायल मनशेक पयशे दिल्ले तिका लुकआउट नोटीस काडिल्ली फोंड्या पुलिसांनी. तिका आमकां कळोन येयला की तिजें नांव जावन आसा श्रुती प्रभुगांवकर. ही रावता परवरीची. सो आतां पळय जवळ जवळ 5 महिला ह्या जॉब स्कॅमा भितर अडकल्ली आसा. आतां ह्या श्रुती कडेन ज्या लोकांनी कॉन्टेक्ट केला जावं पयशे घेतले जॉबाक लागून आनी कितें केसी आहा त्यो जे पुलीस चवकशी करतात तेज्या उपरांतूच आमकां कळोन येतलें. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सरकारी खाती महामंडळ तशेंच सरकारी अनुदान घेवपी सगळ्या संस्थांनी हाच्या मुखार कोंकणी मराठी येवपी पत्रांक त्या भाशेनूच जाप दिवची पडटली. राज्य भासा संचालनालयाचें परिपत्रक संचालक प्रशांत शिरोडकारान निर्देश दिल्यात. जापो कश्यो दिवच्यो ताचे खंय खाती कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिता. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीत कंटेनर उमटलो. अचकीत मुखार आयिल्ल्या मोटारीक वाटयतना ड्रायव्हराचो कंटेनरावेलो कंट्रोल गेलो. ट्रक देगण्यात. ड्रायव्हर जखमी. कंटेनराच्या कॅबिनात अडकिल्ल्यान ड्रायव्हराक उजो पालोवपी दळान भायर काडलो.
क्या हो गया? एक कार वाला आके लेफ्ट साइड में दबा दिया, उसको बचाने के चक्कर में मेरा गाड़ी खाई में उतर गई। और कौन था आपके साथ? क्या अकेले ही थे। अकेले थे? अभी अभी हॉस्पिटल में जाके आया? अभी गया था सर, ओके। वहाँ से ट्रीटमेंट की चल के ही आया अभी। चल के उधर से? ना एम्बुलेंस आया था, छोड़ के यहाँ से चला गया। आप अकेले ही था ना? हाँ, सर। अकेला था ना गाड़ी में? हाँ। हाँ। पयलीं चॅक केलें ताका आवाज उलोव सुद्दां मारलो पूण कोणूच ना. ते कोण म्हणटा ते गेले पूण पयले आमी सगळे पूण कोण दिसोंक ना आमकां. तुम्ही गाडीचे ओनर आतां आमी ते बील मेळ्ळा तेचे कॉल केलो ताका आमी. तो येता म्हणटा कोण ओनर दिसता. लोटलीच्या नीला गोरेगाव वयताली. AC युनिट हाँ AC यूनिट वेर्नासून आयला. ना लोटलीमच्या लोटलीच्या. गोरेगाव वयताली. आमी पळयलें की आयज सकाळीं एक कंटेनर हांगा पडला. तो खंय वेर्णाच्यान नॉर्थाक खंय तरी वतालो, नॉर्थ इंडियेक खंय तरी वतालो. त्या कंटेनरान AC इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स आहा, AC किंवा वॉशिंग मशीन तसले आसा. सुदैवान बरें अशें जालें घडलें की तो ड्रायव्हर जो आसा तो एकटो आशिल्लो. तो बऱ्या बऱ्यान म्हणजे मार लागला ताका, हाता पांयाक मार लागला पूण तो वाटावलो. जो ही जी खोलाय जी आसा ती पळयल्यार आनी जे कंडिशन जे आतां पळयलें तुमी जाल्यार ट्रकाचे कॅबिनाचें तें अशें आहा की तो वाचलो काय ना हो एक हें आसलेलो प्रश्न आसलेलो. हांगा थळ्या वेळ जेन्ना फायर ब्रिगेड पावली हांगा, पिशेराचो खंय हांगा कॉल आयलो आनी जेन्ना फायर ब्रिगेड हांगा आयली तेंच्यांनी चॅक केलें की भितर कॅबिनान चॅक केलें घडये थंय कोण फसला काय बी जाल्यार काय कोण नासलो. डॉक्युमेंट जी पळयल्यार ताजे ते ड्रायव्हराचे डिटेल्स मेळ्ळे. ते चॅक करता आसतनाच तो ड्रायव्हर थंयच्यान सकल्यान परत देंवताना आमकां दिसलो आनी अशें म्हणटा की ताका एम्बुलन्सीन खंय GMCन व्हेल्लो. ताचें कंडिशन जर पळयलां जाल्यार अशें दिसता की तो वाटोवचो ना. ताका ड्रायव्हराक विचारलें, ड्रायव्हर म्हणटा की तो एकटो आशिल्लो. ताज्या फॅमिलीक बी कॉन्टेक्ट केलो आसा, पुलीस हांगा पावल्ली आसा. हाजे अपडेट्स आमी परत दित रावतले. हांव स्टुडंटा खातीर राजेश नायक. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाविषयी DGPन एक्सपोजिशन कमिटीबरोबर बसका घेतली. 1,500 पोलीस फोर्स सुरक्षा व्यवस्था आसतली. केंद्रा कडच्यान वेगळ्या फोर्साची गरज पडची ना. एक्सपोजिशन कमिटीचो संयोजक पाद्री हेनरी फॅल्काओ येतल्यांक कितें सांगता, कितें करचें कितें ना तें क्लियर केलें. It will be adequate, but around 1,500 people, including all the wings of governments. Extra force? Any central force has been. No, not central. We will be able to make it from our internal resources. Okay. Last time, sir, there was one issue. The pilgrims who comes walking from the neighboring states, they have raised one issue that they have been stopped at the border and some police has taken money from them. It seems. So they have raised this issue last time. So they have also requested if this can be resolved. It will not be like this. Such things should not happen at all. And necessary instruction will be passed to the checkpost also, that people who are coming to visit exposition, they should not be inconvenienced in any manner. जाल्यार भाविकांक एक्सपोजिशनाक पावल्या उपरांत कितें करपाक मेळटलें आनी कितें करपाक मेळचें ना हे विशीं एक्सपोजिशन कमिटीचो संयोजक फादर हेनरी फॅल्काओ सांगता. Photography will not be allowed inside the cathedral. Photography of the relics will not be allowed. We will not allow mobile phones to be on. No? They have to be switched off. Also, liquids and other things, there will be a security check. They will not be allowed. Baggages will not be allowed. So I request people not to come to the veneration with their bags. Even water bottles. Even water bottles will not be allowed inside. But there will be provision for water. There will be made along the veneration too. There will be water, but water bottles will not be allowed inside the cathedral. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पर्या भूमिका देवस्थानाच्या नव्यान बांदिल्ल्या तुळशीचे उद्यापन करपा विशयी 2 गटां मदीं वाद जालो. सोमारा तुळशीचे उद्यापन करपाचे म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान ऑर्डर दिल्ली. पुजेक बसपा वयल्यान वाद. एक गट म्हणटा माझी फॅमिली कितलीशींच वर्सां जाली देवळाची पुजा करता. दुसरो गट उलोवंक तयार ना. जेन्ना आमकां मामलेदारान आज ऑर्डर काडली की हे तुळशीचें उद्यापन आज जावचें 12 मार्फत, तेन्ना आमी हांगासर आयले की हे उद्यापन करपाक. तेन्ना आमकां 2 पार्टींनी ऑपोजिशन हाडलें की हे तुमकां करपाक मेळचें ना,
कित्याक हेज्या बरोबर आमी पुजा करतली म्हणून आमचे तांकां सामकेच विरोध आसलो कळ्ळें न्ही की हे आमच्याच पुर्वजांनी केल्लें आसा आनी ते आमकां मेळचें कळ्ळें ताका लागून आमी हांगासर आज स्तंभपणी प्रोटेस्ट करपाक रावल्ले आसा. नोटीस आमकां एक्चुली शुक्रारा दनपारां दिली, शेनवार हॉलिडे जाली, आयतारा हॉलिडे जालो. आयज आमकां तेजे स्टे हाडपाक मेळना कारण सडनली आमकां 8 हांगासर जेन्ना आमकां जमयलें की हेजे आमी सांगलें आमचो रायट आमी सांगलो. हाज्या पयलीं सुद्दां कोणी दुसऱ्यान तो पुजा केल्या जाल्यार आमकां ती सांगची. आमी हे करता म्हणल्यार ते तेंचेर आन्सर ना. मामलेदारू तेंचेर एविडन्स आहा अशें म्हणटा पळय एविडन्स आमकां दाखयना. आमकां जर करपाक दिना जाल्यार आमी हेचेर प्रोटेस्ट करचो आनी हेका सगळे जाण आमी सहमत जाले. हय मरे. आनी दुसरी गजाल आयज आमकां जेन्ना मामलेदारान आपोवन येयलें आनी सांगलें की तुमकां ते तिगूय जाण बसोन करा तेचें सांगलें की आमचो एकूच निर्णय आमी चेंज करूं शकना. इवन आमकां भटाक आतां आमचे कडेन व्हिडियो आसा भटाक हाडून सुद्दां विचारलें की तो म्हणून पावलो तिगूय बसना जाल्यार आपूण करिना. परंपरेनुसार म्हाजीकच पुजा करीत आहा कितलीश्योच पिढयो जाली आनी हांगा देवळा कडेन हे तुळशीचे म्हाज्या बापायन केल्ले आहा यजमानपण. सापेश्वरा कडले बापायनच केल्ले आहा 71 सालां. मजगती दुसरो गट म्हणटा कितें तें जिल्लोधिकाऱ्याक सांगला मिडिया मुखार उलोवंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. बाणस्तारी पुलार सेवा दिवपी सहाय्यक उपनिरीक्षकाक मारपीट केल्ल्या प्रकरणात निलंबीत केल्ल्या दोगा पुलीस कॉन्स्टेबलांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्या. रजत आडपयकर आनी बनावट दस्तावेज सादर केल्ल्या प्रकरणात परशुराम सतपालकाराक ह्या दोगांक बडतर्फ केल्या. दक्षिण गोंय अधीक्षक सुनीता सावंतान आदेश काढला. SP South Goa Sunita Sawant has issued orders terminating services of police constables Parshuram Satpalkar and Rajat Adpaikar. Both constables were newly recruited and they were on probation, but both were found guilty of indulge in criminal activity like Rajat Adpaikar had assaulted police officer on duty and he was seriously found guilty of dereliction of duty. And on the other side, Satpalkar is found guilty of submitting forged document to secure his job. Mukesh Kumar for Prudent. फाल्यां तुळशीची लग्नां गोंयकारांची व्हडली दिवाळी. घराघरांनी तुळशीची लग्नां. जिनो ऊस चीज आवळो न्हवरो धेडो तुळशी नेटोवंक सामान घेवंक बाजारांत गर्दी पडल्या. बाजारकार म्हणटा अंदू लोकांचो बरो प्रतिसाद. लोक म्हणटा सामान म्हारग. तुळशीचें लग्न लागींच पावलां आनी तुळशीच्या लग्नाक जे सामान लागता ते सामान सद्या मार्केटान पावला. आमी सद्या मार्केटान आसा आनी पळोवया कितें कितें सामान लागता कितें सामान मार्केटान आयला आनी ह्या वर्सा रेट कशी कितें ह्या वर्सा रेट त्याची 50 रुपया आसा. 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया आनी ऊस 100 रुपया आसा. ऊस 100 रुपया कट करून तुमी हे करता. कट करून रोयता म्हणजे आमी ही ऊस आमची घरची. ऊस आहा न्हवरो आसा दुसरी आनी आंब्या पानां जाय फोव जाय चिरमुल्यो जायो आनी कितें जाय. अंदूच्या वर्सात जास्त वाडलें. ह्या वर्सा चड वाडला कित्याक खातीर. आतां कोण सांगतलो कित्या खातीर म्हणून सगळेंच जालें पावसान गेले लोकांचे. ओके तो रेडीमेड न्हवरो असो रेडी हय रेडीमेड असो फूल पॅक हय 200 रुपया हय. कितें रेट ह्या वर्साचे 200 रुपया फूल पॅक. हय पोरू कितले आसली. पोरू आयला 150 रुपया. सो ह्या वर्सा रेट चड वाडल्या ना मातशें वाडलें म्हणपाचें न्ही वर्सान पोरूचे पेक्षा अंदू 50 रुपया वाडलें म्हणपाचें. रेडीमेड कशी कितें रेट कशी सांगू शकता. 100 रुपयान सांगलो जाल्यार लोक व्हरोंक तयार ना. 50 आनी मागता मागीर दिता आमी. हय मागीर कितें करतले होपांक जाय तर बरें आमचें. हे 50 हय ऊस धरून कितले 100 150 रुपया. हेजे फक्त 50 रुपया आनी ऊसाचे 50 रुपया. 100. भारत पयलेच फावट सरफेस ओशन लोवर एटमॉस्फियर स्टडी ओपन सायन्स कॉन्फरन्साचे यजमानपण करता आनी ही कॉन्फरन्स नवी कॉन्फरन्स नोव्हेंबर 11 ते 14 तारखे मेरेन गोंयांत जातली. NIOचो डायरेक्टर सुनील कुमार सिंहान म्हायती दिल्या. ह्या परिशदे खातीर 20 मायज देशांतले तज्ञ आयल्यात. डायरेक्टरान सांगलें. This 9th SOLAS Open Science Conference is happening at Goa, first time in India. We are very much thankful to all the committee members of SOLAS
providing this opportunity to India and particularly the National Institute of Photography. So one of the premier institutions of photography in India. Having this meeting now in India or anywhere, I think this is very much relevant because this SOLAS, when you were referring to SOLAS is nothing but surface ocean, lower atmosphere studies. So anything dealing with surface ocean and lower atmosphere and their interaction is SOLAS is dealing with that. And in today's perspective, when the climate change everybody is aware of, these studies have become very, very relevant. And this meeting, when it is happening in Goa, people from all over the world, at least from 20 countries, have assembled here from both the hemisphere. People from Australia to America to everywhere, they have assembled here to discuss about this interaction and all the processes and how it is impacting. 16 वर्सां फाटीं रत्नागिरी एका मद्रशांत सिलिंडराच्या ब्लास्टांत फोंडेंचे नेहा बेग 60% लाशिल्ले. वर्सभर हॉस्पिटलांत उपचार घेताले. उपचारा उपरांत ते साल्वार जाले. मात तोंड लासून कुरूप जाल्ले. जिणेंत कितें तरी करपाची जिद्द बाळगून नेहान आव्हानाक फुडो करून आज मॉडेलिंगांत नांव केलां. मनीस खंय मनांतल्यान सुंदर आसूंक जाय. स्पेशल रिपोर्ट. माझे हांव रत्नागिरीन आशिल्लें. आफ्टर 10th ते आमचे ते मद्रसा अशें आसता न्ही, ते म्हाजे आवयन अशें दिशिल्लें की म्हाका कांयच ते सारकें खबर ना. सो जाल्यार थंय घालपाचें मातशें 1-2 म्हयने तरी आय शूड गेट दॅट इस्लामीक थिंग्स एंड ऑल दॅट. सो थंय आशिल्लें न्ही, थंय रोमान आमचे ते स्मॉल सिलिंडर आशिल्लो. सो सिलिंडर आशिल्लो पूण कितें लिकेज जालें काय जालें कितें कांय सारकें खबर ना. पूण वेन आय वॉज एंटरींग द रूम सडनली हांवें स्विच ऑन केलें ते लायट आनी ते रूम ब्लास्ट जालो. आनी वेन आय केम इन टू कॉन्शियस आय वॉज इन दॅट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. Then I was in ICU in Keli for almost 1 year. 1 year आशिल्लें. माझे ऑलमोस्ट 15 ऑपरेशन जाले, स्कीन ग्राफ्टिंग जाली अशें. आनी आय वॉज नॉट नोन टू द आउटसायड वर्ल्ड कितें जाता कितें जायना तें कांयच खबर ना म्हाका. माय डॅड, माय ब्रदर्स एंड म्हाजे जे स्कूल फ्रेंड्स आसा, खुबशे आसा स्कूल फ्रेंड्स, ते आतां पर्यंत फ्रेंड्स आसा. दे यूज टू कम एंड टेक मी अलॉंग. And they say, see, you're normal. See, you're there. See, nothing will happen. I wanted some platform or something. Then, like, I will give a message to the people or some women or some people who have marks or who have challenges, who are handicapped, and they will be like, Naka, I can't do that. That thing should not stop people, अशें म्हाका दिसता. Then I am a showstopper and show opener for Emirates Fashion Company. Then recently I won a beauty pageant. I'm the first runner-up for Indian Fashion Icon. And then I am a brand ambassador for Panache India. कारवार GPS ट्रॅकरची बसयल्ले गिधाड पळोवन लोक शॉकांत. गळ्यांत यंत्र, फाटीर माखन, पांयांनी रिंगां. हें गिधाड कोडीबाग वाठारांत दिसलें. सोशल मिडियार व्हिडिओ व्हायरल. रान अधिकाऱ्यांनी कॅमेरा वरवीं माकनांतलो कोट तपासलो. मुंबय ताबोडा वाघर अभयारण्यांतल्यान ताका संशोधनाक सोडला. ही गिधाडाची जात खंय ना जायत चल्ल्या. देशात एक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृश्टीन महत्वाचे ठिकाण असलेल्या कारवार हांगासर आंगाचेर GPS ट्रॅकिंग यंत्र असलेले एक गिधाड कारवार शहरात आज सकाळी येले आणि तेजो फोटो आणि व्हिडिओ जो सोशल मिडियाचेर व्हायरल झाल्यानंतर कारवार शहरात भीतीचे आणि कुतूहलाचे वातावरण निर्माण झाले. तेजी माहिती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मेळ्ळ्यानंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन तेजी पाहणी केली. तसेच कॅमेऱ्यातल्यान तेजे फोटो काढून ते यंत्र कसले आसात ते तेंच्यांनी पळयलेत. त्या वेळाचेर कोट सोरोवपाचे तेज्यात म्हायती आसली. तेका लागून हे नेमको काय प्रकार आसात हेजो तपास कारवारचे अरण्य अधिकारी
पोलीस तसेच गुप्त विभागान आयज सुरू केलो. मात्र त्याच वेळाचेर महाराष्ट्राच्या ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान एका शास्त्रज्ञाचो थंयसरल्या वन अधिकाऱ्यांका कॉल येयलो आनी ह्या प्रकरणाचेर पडदो पडलो. खरें म्हटल्यार 4 म्हयन्या पयलीं ही गिधाडाची जी प्रजात आसा ती नामशेष होण्याच्या मार्गार असल्या कारणान तेजे प्रजनन वाडोवपा खातीर ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान 5 गिधाडांका GPS यंत्र बसवून तांकां सोडिल्ले आनी तेजेतलेच एक गिधाड हे आसा ते आयज सकाळी कारवार हांगासर येवन पाविल्ले अशी माहिती तेणी दिल्या नंतर सगळ्यांनी सुटकेचो श्वास घेतलो. ह्या गिधाडाच्या गळ्याक आनी पांयाक GPS यंत्र बसयल्ले आसात. ह्या गिधाडाचे जिवनशैलीचो अभ्यास करपा खातीर आनी तेजे प्रजनन वाडोवपा खातीर कशा पद्दतीन काम करपाक जाय तेची माहिती मेळोवपा खातीर ही यंत्रां बसयलेली आसात अशी माहिती ह्या वन अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. बायणा दर्यार वॉटर स्पोर्टिंग करूंक गेल्ल्या ट्युरिस्टाक काळजाचे आगतकान सोंपला तो बेंगळुरूचो संजय श्रीनिवास. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला. पॅराग्लायडींग करून बोटीत देंवल्या उपरांत खंय ताका श्वास घेवंक त्रास जातालो. चिखल्या हॉस्पिटलात शिफ्ट केल्ले कडेन सोंपलो. बायल भुरग्यांक घेवन भोंवपाक आयिल्लो. मी जाणा काल एक 34 वर्सांचो एक पर्यटक संजय श्रीनिवास हो काल सोंपलोलो आनी ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ जाल्लो. हो पर्यटक जो आसा हाजी फामील नेरूलच्यान भायर सरिल्ली आनी खंय तरी ग्रँड आयलँडाचेर स्कुबा डायवींग करपाक वतना ताका खंय तरी तो मरण पाविल्लो. आतां ताजी बॉडी जी आसा काल ताका चिखले हॉस्पिटलान मॅनिफेल्ट अनीजी ताका चिखले हॉस्पिटलान व्हेल्लो आनी ताजे मागीर थंय तो डिक्लेअर डेड जाल्लो. ताजी बॉडी आतां पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली. सुत्रां कडेन आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन येता की द कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटॅक. आतां अशें करून आयिल्लें आसा की जो पर्यटक काल भायर पडिल्लो मेन रिजन फॉर दॅट वॉज एन हार्ट अटॅक. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. सांगेवेलो टावन हॉल बिल्डींग मोडटा म्हूण बोवाळ. आदी बिल्डींगेंतले शॉपवाल्यांचे प्रस्न सोडयात. परत सुवात येतले म्हूण बरोवन दियात म्हूण शॉपवाले मिडिया मुखार. प्रकरण हायकोर्टात. डेमोल्युशन तात्पुरताक स्टे हाडल्या. शॉपवाले प्रस्न सोडोवन फुडें सरचे म्हूण कोर्टाक सरकार आनी पालिकेक निर्देश दिल्या. बिल्डींग 60 वर्सां पोरणी. कशें आहा की हांगा आयज टावन हॉलाची जी आसा डिजास्टराच्या अंडर ते डेमोलिश करचे म्हणून जी ऑर्डर पास केल्ली ती एक्झिक्यूट करपाची आयज दीस आशिल्लो. कन्सर्न COक आनी पुलिसाक डायरेक्शन दिल्लें की तें काम एक्झिक्यूट करा म्हणून. जशें आतां COन इन्फॉर्म केला की तांकां स्टे ऑर्डर मेळिल्ली आसा. सो ताका लागून जें आसा हें काम जें एक्झिक्यूट जावपाचें आशिल्लें तें आयज स्थगीत जाल्लें. कशें की शांतीप्रिय गांवाक शांतीप्रिय पद्दतीन हें आसा जें काम जावपाक जाय. कशें आसा सरकाराचें खंयचें जेन्ना आमी काम करता म्हणजे सांगे वाठारांत जें आसा आमी पिसफुली करपाचो अशें आमगेलो एक आमी ध्येय धरून आमी काम करता. बट तेन्नाच आमकां कळ्ळा की आतां स्टे ऑर्डर तांकां ऑन द डेमोलिशन ऑर्डर ग्रांट जाल्या फ्रॉम ऑनरेबल हायकोर्ट. सो कलेक्टर मॅडमीन म्हाका फोन केलो आनी प्लस एडवोकेट जनरल शेट्ये म्हणटा ताणें कॉल केलो एडिशनल एडवोकेटाक. सो वी कॅनॉट गो फॉरवर्ड वीथ दीस डेमोलिशन ऑर्डर. ते हांव कमेंट करपाक शकना कित्याक ऑनरेबल हायकोर्ट इज द हायेस्ट ऑथॉरिटी. तांची कितें ऑर्डर आसा ती पळोवची पडटली. ताका आमी नोटीस धाडीत आसली आनी तांकां सोंपे बी आमी दिल्या 2 दिल्या. ती शॉपां बी दिल्ली आसा ती भायर सरपाक रेडीच ना. आतां म्हणून आमी जे स्टे हेजी पळय हे ऑर्डर येयली पळय ते प्रमाणे आमी तांकां काडले. पूण आतां तेंच्यांनी स्टे कॉपी हाडली आनी ते परत आतां रावचे पडले. तर ही आशिल्ली दोनपारची अपडेट. रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.